नमस्कार. पुळ्या प्राइम खबरो. श्रीसंताचे गोयात खूप दाट संबंध. रणजीक आयिल्लो तेन्ना मॅची खेळनासतना ब्रिटीश गर्लफ्रेंडाक घेवन भोंवतालो. आश्वे राविल्लो. दिल्ली पुलिसांनी वास्को आपलो तपास वाडयलो. काय राजकारण्यांक अटक जावंक शकता असो बोवाळ. पळयात खासा रिपोर्ट. भाजपाचे गोंयांत जावपा आशिल्ल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत प्रधानमंत्री पदाच्या उमेदवाराचेर चर्चा जावची ना. अजेंड्याचेर तरी हो विषय ना. तयारेची पळोवणी करपाक आयिल्ल्या फुडाऱ्यांची म्हायती. चौगुले हायर सेकंडरी एडमिशनाक घेना म्हणटकच मडगांवतल्या कॉलेजीची कट ऑफ टक्केवारी वाढली. दामोदरात एडमिशन 90% बंद जावपाची शक्यताय. सीटा पडटली कमी. युवा पत्रकार किशोर नायक गांवकार गोय श्रमिक पत्रकार संघटनेचे नवे अध्यक्ष. वेंचणुकेंतल्यान वेंचली गुजाची नवी कार्यकारी समिती. आणि माय भाषेतल्यान शिक्षण घेतिल्ले चडशे 10वेचे टॉपर. अमरजा आणि सुयशा म्हणटात माय भाषेतल्यान शिक्षणाचो जालो चड फायदो. इंग्लिशीत पसून पडले 90 वयर मार्क. खबर विस्तारान. गोंयांत रणजी वन डे खेळपाक आयिल्लो तेन्ना मॅची खेळनासतना एका ब्रिटीश गर्लफ्रेंडाक घेवन फिक्सिंगान घुसपल्लो क्रिकेटर एश श्रीसंत आश्व्या मजा मारतालो. ही गजाल आतां उक्ताडार आयल्या. गोंय क्रिकेट संघटनेचे वरिष्ठ पदाधिकारी दोतोर शेखर साळकारानूय ही गजाल आपल्या कानार पावल्या हें मान्य केलां. श्रीसंतान गोंयांत कितलीशीच गुंतवणूक केल्या असो दिल्ली पुलिशेक दुबाव आसा. ताची पाळामुळां खणपाक तांची टीम गोंयांत आयल्या. शेनवारा तांणी वास्को खोलायेन चवकशी केली. गोंयचोच एक प्लेयर ताका खूब लागीं आशिल्लो अशी तांकां म्हायती मेळ्ळ्या. दिल्ली पुलिसांची टीम अजून गोंयांत आसा. शेनवारा दिसभर तांणी वास्को कितल्याशाच जाग्यांची तपासणी केली. तशेंच ते बऱ्याच जाणांक मेळ्ळे. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिल्ली पुलिसांचो सोद. वास्को परत शेनवारा तपासणी. अजून तपास चल्ला. कांय सांगूंक शकनात पुलीस. गोंय पुलिशेंतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा भासाभास. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार श्रीसंताचे गोंयांतले कनेक्शन सोदपाचोय तांचो यत्न चल्ला. ताणें फिक्सिंगाचे पयशांतल्यान गोंयांतय गुंतवणूक केल्या असो दिल्ली पुलिशेक दुबाव आसा. श्रीसंताचे गोंय कनेक्शन. रणजी वन डे मॅची खातीर गोंयांत आयिल्लो तेन्ना गुंतवणूक केली असो दुबाव. श्रीसंत गोंयांत 4 3 मॅची खेळ्ळोच ना. खेळ्ळो ना तेन्ना आश्व्या एका जाग्यार तो राविल्लो. ताच्या वांगडा आशिल्ली एक ब्रिटीश गर्लफ्रेंड. गोंयांतल्या एका खेळगड्या वांगडा तेची इश्टागत. फाटले दिसांनी श्रीशांत गोंयांत आशिल्ले पण ते मॅची खेळना. तेज्यो बानगडी जाल्यो. हांगसर गर्लफ्रेंड घेवन भोंवतालो. कितें तुमकां हेज्या बाबतींत कितें खबर आसा कितें जाल्लें? वन डे मॅचीस आशिल्ल्यो हांगा म्हणजे ज्यो म्हणजे साऊथ झोनाच्यो सगळ्यो. ही प्लेड ओनली वन मॅच ही हॅड अ फायट. एक तो खेळ्ळो. एक मॅचीक ताची झगडी जाली. ही वॉज फायंड बाय द ऑब्जर्वर. 2 मॅचीस ही डीड नॉट कम एट ऑल फॉर द मॅच. आनी आमकां तेन्ना दिसलें की तो एक कोण ब्रिटीश गर्लफ्रेंड हाणें हाडिल्ली. With her, he was staying somewhere in Ashway or Morjim. So he was not to be seen at all here. So he was there with some girlfriend. But the girlfriend connection is still definitely was there. तुमकां दिसना हो एंगल इन्वेस्टिगेट जावं जाय. सद्या इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. No, I think the investigation has to be done because see, we don't. I mean, I सांगला की GCA doesn't have any investigating authority. Neither we have got machinery to do that. I think that but police has to go in this angle also. गोवा इज व्हेरी गुड फॉर इन्व्हेस्टमेंट आणि स्पेशली हे नंबर 2चे पयशे असतात म्हणजे विच आर नॉट अकाउंटेबल. दॅट रियल इस्टेटीन घालपाक इज द इजियस्ट वे. आणि गोवा आय थिंक इज अ गुड टार्गेट बिकॉज तांचे पयशे आमचे एप्रिशिएशन इज व्हेरी गुड इन गोवा. सो मोस्ट लायकली हे सगळे हांगा खंय ना खंय तरी आसतलेच इन्व्हेस्टमेंट. हो बोवाळ चल्लेलो आसतना BCCI आणि ICCचे आदले अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री शरद पवार गोंयांत पावले. आपले फामिले वांगडा सुटी मनोवपाक ते गोंयांत आयल्यात. प्रुडंटान तांकां धरून प्रकरणा विशीं विचारलें तेन्ना आपल्याक कांयच उलोवपाचें ना अशें म्हणत तांणी कूस मारली. पुलिसांची सोद मोहीम पळोवन गोंयांतल्या 2 राजकारण्यांकय दिल्ली पुलीस फिक्सिंगाचे प्रकरणात उखलपाक सोदतात असो दनपारा बोवाळ चलिल्लो.
मात सांजे मेरेन तशें कांयच जावंक ना. दिल्ली पुलीस वा गोंय पुलीस हे प्रकरणा विशीं सध्या कांयच उलोवंक तयार नात. ब्युरो वांगडा वास्कोच्यान खबरांकार सुरेंद्र मडकयकार. भाजपाचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार थारावपाचो विशय गोंयांत जावपा आशिल्ल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बसकेंत येवचो ना अशें पक्षाचे केंद्रीय फुडारी म्हणटात. तांचो एक पंगड तयारेची पळोवणी करपाक शेनवारा गोंयांत आयलो तेन्ना हो विशय अजेंड्याचेर तरी ना अशें तांणी सांगलें. 7 जुनाक ही बसका जातली. तांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ह्या बसकेचें येजमानपण करतलो. Discussion will center around the failures of the UPA government, and the major issue will be the slowdown of the economy, inflation. The center of the discussion will be corruption, and the new trend which the UPA government has developed is the attack on the constitutional bodies. National executive is not the body where it is going to be discussed and decided. It is the parliament. It is the parliamentary board. It is the parliamentary board. It will be, when the right time will be there, it will be decided. क्या मोदी जी होंगे या लालकृष्ण आडवाणी इसके बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि ये समय आने पर इसकी सही लोग इसके बारे में उत्तर देंगे. I am not being cautious. I am not. No. Sir, it's not a question of being cautious. It is a matter of strategy. सर 4 दिन पहले सबने ओपिनियन पोल में रिपोर्ट किया था कि अगर आप मोदी जी को प्रमोट करोगे तो भी बीजेपी पावर पे आएंगे. क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? इस रिपोर्ट देखिए, इस विषय पर तय करना राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है. इस पर हम व्यक्तिगत मत देना हमारा काम नहीं है. पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर उचित निर्णय ले लेगी. मडगांव आनी सरभोंवतणीच्या कॉलेजींची 11वेच्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवपाची तांक 2 दिसां भितर सोंपत आयल्या. गोंयांतल्या 12 विज्ञान कॉलेजींतली एक म्हळ्यार दामोदर कॉलेज. तांची पुराय फॉर्मां वांटून काबार जाल्यांत. कट ऑफ टक्कोय 90चेर पावल्यात. रोझरी कॉलेजीची सिटांय भरपाक आयल्यांत. आतां चौगुले कॉलेजीचो 11वेचो प्रवेश परत चालू जायना जाल्यार सुमार 300 भुरग्यांक प्रवेश मेळप कुस्तार जातलें. पळयात हो खासा रिपोर्ट. सरकाराच्या शिटकावणे उपरांतय मडगांवच्या चौगुले हायर सेकंडरीन 11वे खातीरचे ॲडमिशन सुरू केल्लें ना. फकत चौगुलेंतल्या फाटल्या वर्सा पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक 12वी आर्ट्स आनी 12वी सायन्सा खातीर ॲडमिशन उक्तें आसा. चौगुले वेवस्थापनाचो हायर सेकंडरी बंद करपाचो विचार आसा. हें प्रकरण सध्या हायकोर्टांत आसा. ही हायर सेकंडरी बंद आशिल्ल्यान सुमार 300 विद्यार्थ्यांचे ॲडमिशनाचो प्रस्न उप्रासला. आतां चौगुले हायर सेकंडरीचे ॲडमिशन बंद आशिल्ल्यान ताचो परिणाम मडगांव वाठारांतल्या हेर हायर सेकंडरींचेर जाला. मडगांवच्या दामोदर हायर सेकंडरीन ॲडमिशनाचे जनरल गटांत कट ऑफ टक्केवारी 80% दवरल्या. 80% आनी ताचे वयर टक्के मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांकच दामोदरांत ॲडमिशन मेळटलें. मात 90 आनी ताचे वयर टक्के मेळिल्ल्या भुरग्यांनी आतां मेरेन 100 फॉर्मां घेतल्यात. ह्या हायर सेकंडरीन 110 भुरग्यांक घेवपाची तांक आसा. ना अशें पर्संटेज खास अशें आमी कांय दवरलें ना, पूण आमी रश चड जावं नयो अशें म्हणून 80% वयर जनरल कॅटेगरीच्या पर्संटेज आहा तांकां फॉर्म इश्यू केल्ले. तरी आसतना खूब गर्दी जाली. आनीक रिजर्व कॅटेगरी आमगेली रिस्ट्रिक्शन पर्संटेजी कांय नासलें. आतां सद्या आमचे कडेन 90% वयर स्कोर केल्ले 100 वयर फॉर्म वेल्ले कडेन आसात. आनी जनरल कॅटेगरी फक्त 67 सीट आमचे कडेन आसात आनी बाकीचे ते रिजर्व कॅटेगरी पडटात. म्हणटकीर आमचें आतां कितली पर्संटेज ॲडमिशन बंद जातलें. आय थिंक इट इज अबाव 90% बंद जातलें अशें दिसता सद्या. कॅपॅसिटी कितली? आमची कॅपॅसिटी खरी 100, पूण आमी एक 10 एक्स्ट्रा मागून घेतात. म्हणजे 110 टोटल कॅपॅसिटी. ह्या वर्साक कितें आनीक वाडोवपाचें बी अशें ना. वाडोवपा आमचे कडेन पयलें म्हणजे हांगा जागा ना. हांगा आनी जागा ना. 2 डिविजनां 2-2, 4 डिविजनां ताजे वयर वाडोवपाक शक्यता ना हांगा. तितलीच. नावेलेच्या रोझरी हायर सेकंडरीची 616 विद्यार्थ्यांक घेवपाची तांक आसा. रोझरी कॉलेजीची कट ऑफ टक्केवारी आनी प्रवेश तांक अशी: विज्ञान फाट्यांत 70% कट ऑफ,
4 विभागांत 220 विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवपाची तांक. वाणिज्य फाट्यांत 60% कट ऑफ. 4 विभागांत 220 विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवपाची तांक. कला फाट्यांत 50% कट ऑफ. 2 विभागांत 110 भुरग्यांक प्रवेश दिवपाची तांक. फाटले 2 दिसां भितर विद्यार्थ्यांची गर्दी पळयल्यार रोजरी कॉलेजी रोखडीच भरतली असो अदमास रोजरीचे प्रशासन उक्तायता. चौगुले कॉलेजीची दारां 11वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर उक्ती जायना तो मेरेन उरिल्ल्या 250-300 विद्यार्थ्यांचो फुडार मात सध्या स्पश्ट ना. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.